सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी आसतात एकदम मस्त अशी. तर आयज वार ब्रेस्तार, आयज आसा थर्सडे आणि सकाळची न्ही आयज 10 जाले सारखे. आयज व्हिडिओ आसा पण 10 सुमार स्टार्ट केला. सद्दां 10:30 नंतरच व्हिडिओ आसा पण स्टार्ट करप जातालो. तर आयज व्हिडिओ आसा पण बेगीन स्टार्ट केला. घरची रुटीन कामां जाली, सगळे न्हावन धुवन जाले. फाटल्यान देवाची पुजा. आयज हे न्ही नवरात्री न्ही, सो मातशें बेगीन उठून सगळे बेगीन केलें. आयज घटस्थापना न्ही. आयज खुबशे जाणांगेर घटस्थापना बी करता. मग घट जो आसा पळय तो पुजेक बी लायता नवरात्राक. आमगेर अशें कांय ना, हांगाय बी ना आनी घरा कडेनूय बी ना. म्हळ्यार सावड्ड्याय बीन अशें नवरात्राचे म्हटल्यार अशें घट पुजे लायता आनी ते सगळे करता पळय, ते सगळे कांय ना. बट आमच्यो माळी करता. आतां पप्पा गेल्ल्याक बंद केले तेणी अशें करपाचें. बट पयलीं न्हू ती 9 दिसांक 9 माळी दिताली देवळान. आमचें तें बेताळचें देवूळ आसा न्ही, ग्रामदेव आमचो. सो थंय 9 दिसांक 9 माळी दिताली. मागीर दसरो जाता आमच्या थंय देवळांक. बरो भार बी घेवन तसो मोठो दसरो जाता. आतां बेताळाचें देवूळ म्हणटकीर तुमकां मातसो अदमास लागलो आसतलोच न्ही की दसरो कसो सेलिब्रेट करता आसतलो तो. मागीर दारांक तरंग येता दसऱ्या दिसा, ते दसऱ्या दिसा. सो त्या दिसा मागीर ते कोल म्हणून दिता न्ही, ज्यो 9 दिसा 9 माळी यूज करतात त्यो बीन. सो तें सगळें आसता. सो आमच्या तेवटेन अशें हांगा इतले नवरात्री जावं दसऱ्याचे व्हडलेशे ह्या सायडीच्यान इतलें कांय ना. शिवनाथाच्या देवळान मातशें सेलिब्रेशन आसता दसऱ्याचें. म्हटल्यार शिवनाथाची पालकी समथींग थंय वता आनी थंय मागीर ते आपट्याची पानां दिता पळय पयशे म्हणून. सो ते बीन तशें आसता हांगा. बट अशें भार एंड ऑल तसले दसऱ्याचें कांय सेलिब्रेशन ह्या सायडीन तर आमच्या ह्या सायडीन तर ना. सो ताका लागून नवरात्राचें व्हडलें अशें कांय दिसना. तेन्ना कितें जाता आमच्या ते सायडी बी कितें घट पुजे लायना घरा कडेन, बट स्टील ते 9 दिसांक 9 माळी बी करताली न्हू. सो ते एक वेगळेच नवरात्राचें हें आसतालें की नवरात्रा म्हणून. आनी मेन थिंग कितें जातालें, कामाक वतालीं न्ही. सो 9 दिसांक 9 कलरचे कपडे. पयलीं म्हटल्यार चवथ जाली की ना ते शॉपिंगाक लागप. 9 दिसांक 9 कलरचे ते कपडे, खंयचो कलर ना ती शॉपिंग करप. मागीर 9वे दिसा ते सगळ्यांनी एकूच कलरचे कपडे घालप. ऑफिसान मागीर फोटोशूट आसताले. अशें करून खूब कितें जातालें आनी बरी मज्जा अशी दिसताली. सो आतां लग्न जालां तेन्ना नवरात्राचें व्हडलें कांय ना. जस्ट आमी दांडियाक वता. घरा कडेन दांडियाक वचनाशिल्लें हांव. सो हांगासर दांडियाक वता. म्हाका दांडियाचो इतलोसो क्रेज ना. म्हटल्यार असो भरपूर म्हाका दांडिया आवडटा. आतां वचपाक जाय असो क्रेज ना. हेका दांडिया भरपूर आवडटा. म्हटल्यार अशें वन कायंड ऑफ तेजो आसता न्ही. थोड्यांक अशें आतां नवरात्री म्हटल्यार नवरात्री येता म्हणटा दांडिया येता तशें ताका तो मातसो क्रेज आसा दांडिया खेळपाचो फकत. आनी व्हडलेशें कांय ना. ताका ते कलरींग कपडे सेम कलरचे घालूं जाय तसलो क्रेज ना. ताका फक्त दांडियाचो क्रेज. तर वयतली आमी ह्याय वर्सा बीन प्लॅन आसा वचपाचो. बट आतां स्टार्टींग हे 2 दीस वचपाचें ना. आयज फाल्यां वचपाना. म्हळ्यार आयज घटस्थापना फर्स्ट दीस आनी सेकंड दिसा वचपाना. थर्ड दिसाच्यान वयतली आमी. सो म्हाका वचपाक मेळना. सो ताका लागून वचपाना. आतां हो एकलो बी वता काय खबर ना. गेला जाल्यार बीन काय तुमकां शूट तो करचें ना न्ही. सो तिसऱ्या दिसाच्यान वतलें. त्या दिसा हांव तुमकां मागीर त्या दिसाच्यान शूट करून दाखयतलें. डेली पळोवया कशें पॉसिबल जाता तशें शूट करतलें. मागीर तुमकांय बी डेली ते दांडिया पळोवन बेजार येतलो न्ही ताका लागून. सो कशें पॉसिबल जाता ते त्या दिसा शूट करतलें. बट वतली आमी थर्ड दिसा साकून. सो पळोवया मुखार कशें कितें जाता तें. सो आमगेर आयज हे न्ही नवरात्रा न्ही. सो ताका लागून हेणें बेगीन पुजा बिजा सगळी केली आनी सगळें हें करून दवरलां. आपल्याला कितें करपाचें तें देवाचें बी सगळें केलें तेणें. आनी आतां वतलो. एक्चुली लेट म्हटल्यार कामूच तेणें मुद्दम आयच्या दिसा लेट दवरलें. सो घरा कडेन बी सगळें करपाक आसा. आनी कितें आसा आतां सगळें धुवप पुसप सगळें तेणेंच केलां न्ही. म्हाका कांय करपाक मेळना अशें म्हणून. ताका लागून तेणें आयचें काम जें आसा पळय तें मातशें लेटच दवरलां. सो आतां वता रेडी जाता हो भितर 10 जाल्यां न्ही. वतलो आतां मागीर येतलो दनपारां. सो हांवें बी सकाळ फुडें उठून तेजे पयलीं न्हावन धुवन म्हागेलें सगळें केलें आनी भितर रांदपाची तयारी करपाक लागलें. ब्रेकफास्ट बी जालो आमचो. सो म्हटलें पयलीं रांदपाची जी आसा पण तितू भितरूच हें करया अशें म्हणून. तर आयज हांव करता कोंब आयिल्ले मुगाचो रोस. पयरची जी रेसिपी तुमी पळयल्ली पळय ती कोंब आयिल्ले चण्याची भाजी केल्ली, सुकी भाजी. तर आयज रोस करता. रेसिपी अशें शेअर करना बट अशें तुमकां सांगता की कोंब आयिल्ल्या मुगाची आयज आमगेर रोस आनी सासव.
तर तुम्ही म्हणटली सांसव आनी आतां काय म्हणून, तर हय तोरांचें सांसव, घोटांचें सांसव चवथी कडेन हांव दवरिता न्ही चवथीक लागून, सो तशीच दवरलेली तोरां चवथीक केले, चवथीक दवरलेली ती, आनी हांणी 2 कडेन काडून दवरले, म्हळ्यार सगळी एकूच कडेन दवरूं नाशिल्ली ती, मागीर परत भायर काडल्यार पिड्यार जाता न्ही अशें म्हणून, सो 3 कडेन हांवें करून दवरलेली, विकती हाडलेली न्ही तोरां, सो ती हांवें काडून दवरलेली 3 कडेन करून, सो पयर चवथीक केली ती डबल क्वॉन्टिटीन दवरलेली ती जाली, आनी आतां 2 कडेन आसा थोडीशी, सो ती काडल्या हांवें आतां, सो आयज तेंचे सांसव करतलें हांव, मुगाचे म्हणजे कोंब आयिल्ल्या मुगाचो रोस, आनी पळोवया आनी कशें कितें तें कॅबेज आसा, चिटकी मिटकी आसा, तांबडी भाजी आसा, पळोवया कसली तरी एक भाजी करतलें, नाल्यार ते बी म्हणून पिड्यार जावन वता न्ही भितर दवरलेले कडेन, ताका लागून. सो सद्याक हो आसा, हो गेलो की म्हाजें रांदपाचें काम चालू करतलें हांव. सो चलात मेळया थोड्या वेळान. आमगेर माकड येता, आमगेर म्हणल्यार ह्या दिसा माकड आनी खेती येता. सकाळीं हांगा गॅलरी बसून आशिल्ली खेते, लागून तो म्हाका सांगता दार धांपानी राव काय. आयज येल्लो मरे, तूं येल्लो घालप न्ही, हें कितें घातलां पयलें, आनी आमी कामां वयता तेन्ना घालताले न्ही, कामां आमगे बाबा भायर कामां वता तशें कितें तर बेकार जाता वता भायर आनी भितर म्हणून. सांगू ना तेका कलराचो बी शॉक ना म्हणून, फक्त दांडियाचो शॉक तेका, खेळपाक जाता कसले कपडे ना कलरा शॉक ना न्ही आसा, बट कितें अशें करून कामां वयता थंय बी म्हळ्यार दांडिया खेळपाक वयता तेन्ना घालून वयता तूं घायल्यार जालें. तेका एक वर्ड बी एड केलें ताणें, घातल्यार. भायर वत म्हणा पळय, कामय नाका आनी कांय नाका, तेच न्ही. कसले वत न्ही भायर. तुवें बरें सकाळ फुडें 7 बी वचून बसो जाय आनी सांजची 7 बी येवं जाय वत वयतकीर बस स्टँडार बसपाचें. खरें वता पयल्यार कांयच नाका, कामय नाका आनी कांय नाका अशें जाता. घरा कडेन आहा ती बरी, लोक आनी वता भोंवन काम करता ती कशें करता देव जाणा. सो चलात आमी बी या कामां लागया. हांव रांदपाची तयारी करता. हो पण टायम जालो 10:15 सुमार जाली, तर या भितर आनी आमच्या कामाक लागया. दाखयता तुमकां सद्याक कितें कितें तयारी केल्या ती हांवें. थोडेशें हेवटेन तेवटेन कितें कितें करून दवरलां. सो हे हांगासर तोरां जी आसा पळय न्हू तांकां भायर काडून मीठ आनी गोड लायला. एक्चुअली न्ही राती ही हांवें डीप फ्रिजरांतल्यान काडून भायर दवरप आशिल्लें. भायर म्हटल्यार नॉर्मल फ्रिजान अशें दवरप आशिल्लें, बट हांवें न्ही ती हितूंकूच दवरली, यादच ना म्हाका काडपाक. सो ताका लागून ही अशी आसा ती हितून लोकड्यान घातली की फोडणेक रोखडीच सुट्टली. सो हें लावन दवरलां हांवें. हांगासर हें मूग कोंब काडलेले मूग तांकां न्ही आतां उदक घालून दवरलां. सो आनी सय ही आतां रोस करपाक सय भाजपाक जाय, कांदो इल्लो चिरता आनी भाजता. आनी हेजी सय जी आसा पळय न्हू ती मिक्सराक घातल्या सांसव करपाची. सो इतले सगळे तयारी केली हांवें. म्हटल्यार बेजीक जे प्रिपरेशन आसा पळय न्हू तें सगळें जाल्लें आसा. आतां फक्त मिरसांग वांटपाची आनीक शिजोवन काडपाचें इतलेंच काम आसा, व्हडलेशें कांय काम ना. आनी शीत करपाचें. तेच्या पयलीं न्ही हो सांगून गेला तसो हांव दाळ पयलीं घालता. माकड येयली न्ही व्हडले दिसना, खेती येयली न्ही चडूच बेजार करता. लास्ट टायम आनी एकदां अशेंच जालें की आमचे ते थंयच्या नेबरालें घर आसा पळय न्हू तेंगे घरान भितर वचून तेंगेल्या टेबलार कितें आशिल्लें तें घेवन गेले. तेन्नाच्यान म्हाका भंय दिसता आतां. आनी कोण ना न्ही घरा कडेन. आनी मिक्सर बी लायलो की ना मागीर कळत ना कोण येयलो आनी गेलो म्हणून मिक्सराच्या आवाजार. किचनान उरलें की आनी हरशीं बसून आतां म्हाजे गुंगेनूच कितें काम करत रावलें न्ही भायर येयल्यार बी कोण कळना. एक्चुली आमचो घेटीचो आवाज येता पण अशें करून माकड खेती येयल्या तर कशेंच कळपाना. ताका लागून दार घातला. बेल आसत न्ही कोण येयल्यार बेल मारतलोच. सो चलात मिक्सर लावपाक जाय न्ही ताका लागून चड करून दार बंद केला. हांव म्हजें रांदपाचें काम जें आसा पळय तें करून घेता आनी मेळटा तुमकां थोड्या वेळान. सो हे पळयात हांगासर म्हजें रांदून जें आसा पळय न्हू तें कंप्लीट जालें. दाखयता तुमकां आयज कितें कितें केलां तें जेवणाक. फर्स्ट थिंग म्हटल्यार ही हांगासर भाजी तांबडी भाजी केल्या. थोडीशी आशिल्ली पयर थोडी केल्ली न्ही तर इल्लीशी हांवें दवरलेली ती आयज केल्या. सो ओके आसा ही क्वॉन्टिटी आमकां दोगांयक एक टायमा खातीर म्हळ्यार दनपारां. आतां येतलो आनी म्हणटलो पळय
तांबडी भाजी केल्या का सयेची भाजी केल्या का म्हणून सय मातशी चड घातल्या न्ही ताका लागून सामकी घालना जाल्यार हॅप्पी तो मातशी बसून घातल्यार ताका बेजार येता. आणि नेक्स्ट हांगासर हें केलें मुगाचो रोस. मुगगाटी करून ना जस्ट कॉम आयिल्ल्या मुगाचो रोस केला नॉर्मल जसो आमी रोस करता पळय न्हू त्या प्रमाणे. पळय मुगगाटीची रेसिपी वेगळी आनी तो बरो दाट आनी फोडणी बिडणी घालून करप. हेका हांवें फोडणी घालूं ना बेश्टी करबेल घातला आनीक हिंग घातला. कोथमीर घालपाक जाय आतां सो कोथमीर घालून घेता. आनी तेज्या भायर हांगासर सांसव तोराचे जे तुमकां दाखयल्ले पळय ते सांसव करून घेतला. आनी हें शीत आयज थोडेशेंच केलां हेका एकल्याकच. आनी हांव न्ही म्हाका चपाती करतले आयज. सो हालत पळयात कितें जाल्ली किचनान सामकी घाम आनी स्वेटींग आनी हें सगळें नाका जाता सामकें किचनान रांदता म्हटल्यार. गरमी खंय पावल्या म्हणून कळना. थंडेचे दीस दिसाची गरमी जाता ती जाता रातची बी गरमी जाता. कशी एसी नाल्यार न्हिदूच पडना कशीच. असली रातची आनी गरमी जाता हांगा सोंसपाक जायना इतली. दीसभर टेरस जो आसा पळय तापता न्ही स्लॅब आनी मागीर सांज जाली की असली ऊब मारता भितर रावपा जायना घरान. अशें आनी गरमी भयंकर जाता सारकी. सो ताका लागून बेगीन रांदून घेतले सगळें एकार एक जशें चवथीक बी गडबड घालून करता पळय त्या प्रमाणे. तर जालें म्हजें रांदून पीठ काडून घेता आनी दवरिता. 12 जाता थंय आसा जस्ट. मागीर आनीक थोड्या वेळान हें करतलें हो पळयता कसो पावता तो. हो जर 1 म्हळ्यार पावता जाल्यार 12:30 म्हळ्यार चपाती करपाचें. नाजाल्यार हो हेका लेट जाता जाल्यार मातशें लेट करपाक घेतलें. हो लेट गेल्लो न्ही ताका लागून. सो पीठ काडून दवरिता आनी किचनांतल्यान पयलीं भायर सरता. गरमेक जायना जस्ट बसता मातसो रेस्ट बिस्ट घेता आनी पळयता हेका कॉल करूं हो केन्ना येता तर अशा रितीन म्हाजें हांगासर सगळें रांदून जाल्लें आसा. सो जाल्यार तर मेळया. आनी एक गोश्ट म्हटल्यार तुमी म्हणटले आतां इतलें जेवण कित्याक काय म्हणून. अशें नॉर्मलीच केलां अशें प्लॅन असो कांय नाशिल्लो. तर एक हें करया तें करया अशें करून केलें. तोरां आशिल्लीं न्ही दवरलेलीं सो म्हटलें सांसव करया. तांबडी भाजी पिड्यार जातली म्हणून म्हटल्यार तांबडी भाजी करया अशें म्हणून. आनी मेन म्हळ्यार आयज परब न्ही आमची नवरात्रां घटस्थापना आयज. सो खीर करपाचें अशें म्हाज्या मनान आशिल्लें कालच्यान. बट मागीर कितें जाता न्हू हो खायना म्हाज्याच गळ्याक पडटा ती. अशें म्हणून करूं ना. एक्चुली परब न्ही इल्लेशें गोड कितें करतलें म्हण आशिल्लें. सो पळोवया स्टील कशें कितें जाता तें. मन येयलें जाल्यार ती बी करून घेतलें मागीर. सो जाल्यार तर मेळया मागीर. थोडेशें पयलीं पीठ घालून घेता आनी मेळटा तुमकां मागीर. हेका पयलीं कॉल बी करून पळयता. भायलो वेदर जो आसा पळय न्हू तो कसो जाला पळयात. पळयल्यार अशें दिसता की सांज जालें अशें म्हणून न्ही बट एक्चुली ना 1:15 सुमार जाला. भायर कंडिशन भायलें काणकोण बी पावस पडटा खंय. सो ताका लागून हेका न्ही येवपाक लेट जालो मातसो. आनी हांगासर म्हणून दमटी केल्या आनी वारो बी सुटला मातसो. मदीं मदीं वारो मारता बरो. पळोवया पावस पडटा जाल्यार. पण ह्या दिसा अशेंच जाता असोच न्ही भायर हें जाता आनी मागीर वाऱ्यार पावस वता वारो येता न्ही. सो ह्या सायडीच्यान हांगासर काळोख जाल्लो दिसता. काणकोण पावस पडटा खंय असो म्हणटालो. पळोवया पावस येता जाल्यार. गरमी बीन तशीच जाता. पावस पडल्यार बरें दिसतलें. पण असो करून क्लायमेट जालो न्ही म्हळ्यार वेदर जसो बीन तो असो जालो आनी मागीर दमटी करून पावस गेलो न्ही पडना आसतना की आनी गरमी जावपाक लागता मागीर. सो होपफुली पळोवया पावस पडटा जाल्यार. आनी हो येतलो आतां पावतलो 1-10 मिनटां. सो तेदे म्हळ्यार हांव म्हाजें जेवण जें आसा पळय तें गरम करून घेता. थंड जाता न्ही ताका लागून. सो गुड इवनिंग. सांजची न्ही आतां 5:15 सुमार जाले. आनी हो आशिल्लो आतां घरा कडेन. तर हेका उठयला न्हिदांतलो उठोन. सोफाचेर न्हिदलो रे परत. सोफाचेर न्हिदलो उठोन परत. सो हेका उठयला आतां जस्ट. आनीक गरमी जी आसा पळय न्हू ती इतली जाता रावपाक जायना. मागीर हो उठ्ठा आनी असो म्हणटा न्ही च्या करना अशें म्हणून. सो तेच्या पयलींच म्हटलें आयज थंड अशें मातशें कितें करया म्हणून. म्हाका च्या म्हणल्यार पिवपाक बेजार येता गरमेक. म्हाका आनी तुमकां बी बेजार येता आसतलो. गरमेक बेजार येता न्ही च्या आनी कितें पिवपाचें आनी गरम जाता अशें म्हणून. सो म्हटल्यार आयज दूद हाडलेलें आशिल्लें. हो उदोळ येता आसतना दनपारां दुदाचें पॅकेट घेवन येयलो. तर एप्पल मिल्कशेक करून घेता. दूद घालून एप्पल घालून.
आणि ॲपल जे आसा पळय न्हू संडे हाडलेले सो ते आशिल्ले थोडेशे मागीर खाल्ले न्ही बरें जाता ना मागीर बेश्टेच अशें उरून हें जाता न्ही सो हें हांगासर जालें रेडी आनी आपोवो बसला वाट पळयत घे थँक्यू नॉर्मल आमचे स्टिलाचे पेले ग्लास न्ही पेले साखर चड घालूं ना मातशी घातलेली पण ॲपल बरें आशिल्ले बरें आसा न्ही हांव न्हिदांतलो उठलो तो आतां न्हिदोन बिदोन टायम पळयात 5:30 जाली सारकी जेवन खावन न्हिदलेलो तो आतां उठलो परत रगडी सो आनी एक गोश्ट एक मिनट आनी सेकंड थिंग सांगपाचें म्हटल्यार की आतां न्ही आमचे 5000 सबस्क्रायबर जे आसा पळय न्हू ते कंप्लीट जाता सो हांवें एका न्ही आतांच याद करून दिली आतां म्हळ्यार उदक दनपारां जेवता आसतना की 5000 सबस्क्रायबर जे आसा पळय न्हू ते कंप्लीट जाता सो लोक जे आसा पळय न्हू ते वेट करता म्हणून लव स्टोरी जो आसा पळय न्हू ते हेजे व्हिडिओचे वेट करता पयर आनी म्हाका कोण तरी म्हाज्या सबस्क्रायबरान कमेंट केले 4900 सबस्क्रायबर जाले तुजे आतां 5000 कंप्लीट जातले आनी आमी तुजी लव स्टोरी जी आसा पळय ती आयकतली म्हणून वेट करता म्हणून आनी तेज्या पयलीं म्हाका कोणें तरी इंस्टाचेर मेसेज केल्ली की आपले सगळे फ्रेंड्स रिलेटिव्स जे आसा पळय तांकां सगळ्यांक तुजो चॅनल जो आसा पळय न्हू तो सजेस्ट केला सबस्क्रायब करपा लायलो म्हणून म्हळ्यार तुजे व्हिडिओ बरे आसता ते आसताच आनी सेकंड थिंग म्हटल्यार आपल्याक बेगीन तुजे 5000 सबस्क्रायबर जे आसा पळय ते कंप्लीट जावन तुमची स्टोरी जी आसा पळय ती आयकोपाक जाय म्हणून सो आतां मागीर हेका हांवें उदो दनपारां म्हटलें की लव स्टोरी जी आसा पळय ती सांगपाक जाय म्हाका सांगता तूं सांग आपूण कितें जाय काय खंय आपूण येना खंय आतां तुमी कमेंट करून सांग आतां हांवें एकल्यान सांगपाची काय आमी दोगांयनी सांगपाची एकले बेटर सांगतले लव स्टोरी आमगे दोगांयली आनी सांगप एकल्यान कित्याक ना तू बेटर सांगता एक्चुअली एक्सप्लेनेशन बेटर हाँ एक्सप्लेनेशन बेटर करते जालेत रे बट स्टोरी दोगांयनी म्हणटा दोगांयनी सांगपा नाका हांवें एक 75% सांगला तुमी 25% तरी सांगू नाका ओके हां कित्याक हय हय बेश्टें म्हणटा ते हय हय बी तुवें कितें म्हणपा जाय सो म्हाका सांगता तूं एकच सांग खंय आपूण आनी कित्याक जाय काय खंय स्टोरी सांगपाक तूं एकल्या बेटर सांगपाक शकता खंय म्हाका सांगता सो आतां तुमी कमेंट करून सांगा आमी दोगांयनी सांगलेली जाय काय हांव एकलेंच सांगू का म्हणून हांवें एकल्यान सांगलें जाल्यार अशें दिसतलें मागीर कितें हांव Q&A शूट करता अशें म्हणून ओके कमेंट करू दिली लोकांक ओके बरें तुमी कमेंट करून सांगात की दोगांयनी सांगपाचें काय हांवें एकल्यान सांगपाचें जालें आनीक 4-5 दिसांक बी जातलें मे बी हाँ बट अशें ना न्ही की 5000 जाले की ना हांव रेडी आसा 5000 सबस्क्रायबर जाले की नेक्स्ट डे शूट करपाक हांव रेडी आसा तो बी रेडी आसूं जाय न्ही नेक्स्ट डे शूट करपाक हांव मातसो बिजी आसा ह्या दिसांनी हांव मातसो बिजी आसा ह्या दिसांनी सो ताका लागून पळोवया कशें कितें जाता तें बट हांवें अशें चिंतलें की 5000 सबस्क्रायबर जाले की नेक्स्ट डे रोखडेच हांव शूट करतलें कित्याक तुमी इतलीं जाणां सगळीं म्हणटात न्ही थोडी जाणांनी अशी वाट पळयता म्हाका बी याद नाशिल्लें की 5000 सबस्क्रायबर कंप्लीट जातकीर लव स्टोरी जी आसा पळय ती सांगपाक जाय म्हणून पण म्हाजे व्हिवर्स जे आसा पळय यूट्यूब फॅमिली जी आसा पळय तांकां याद आसा की ना हय स्टोरी येतली म्हणून कमेंट कर आतां आयकलें सांगू काय हेका घेवन सांगू तें तेका न्ही व्हिडिओ शूट करपा परस दांडिया सद्या तो दांडिया हेजेर आसा तेका न्ही शूट करपा परस व्हिडिओ जे आसा पळय न्हू हांवें अपलोड केले की ना पळोवपाक चड इंट्रस्ट तेका जशें म्हाजे व्हिवर्स बी कशें पळयता हा आयज कितें आसा काय म्हणून खबर आसता तेका त्या दिसा कितें जाल्लें तो आसता वांगडा स्टील तो इतलो इंट्रस्ट दिवन असो करून पळयता जाणा ते व्हिडिओ मातशे बारीक पळयता तो हांवें कितें शूट केला कितें शूट कितें रॉंग जाला तेंय सांगता ते सगळें आनी आतां तो दांडिया नेटर आसा आयच्यान दांडिया स्टार्टींग बट आयज फाल्यां ना आमी वचपाची ना हांव वचपा ना तो बी वचना खाता काय वतालो चल म्हणलें वचना खंयता आयज फाल्यां 2 दीस ना परवा सावन मागीर तुमकां दांडियाचे व्हिडिओ जे आसा पळय ते पळोवपाक मेळटले चड शूट करचें ना कित्याक की कॉपीरायट येता मागीर थोडेशे शूट करतले आनी दाखयतले आनी ह्या वर्सा हांवें अशें डिसायड केल्लें की जे कलराचे कपडे आसा पळय ते कलराचे कपडे घालून या अशें म्हणून बट हो रेड कलर आसा ना न्ही रेड कलर तेका आवडना घालपाक रेड कलर हांवें टी शर्ट सुद्दां घेवन दिल्ली तेका
तशाचे तसे नवे टी शर्ट कोणाक दिवन उडयले घालूना. पिंक कलर आसा, पिंक कलर तो आसा तेजे कडेन ना अशें ना. पिंक कलरची हुडी हांवें घेतलेली, लायट पिंक कलर. हुडी बी घालता एक वर्स ना तेका घालणार आहे बट सांगतो तुका पिंक कलरची हुडी घेतलेली हांवें, लायट पिंक कलरची. 1 वर्स जालें स्टील तेणें अजून घालूना. ओके. आणि कसलो कलर येयला पर्पल कलर, जो तेका मातसो सुद्दां आवडना. आमी काळे आनी काळे दिसतले पर्पलाचे. मागीर कशें करप आतां. आणि हांव घालपाक शकता, म्हाजे कडेन साडयो सगळ्यो आसा बट साडयो न्हेसोन येना. खंय कुर्ता घालपाचें का म्हाका, खांदा ड्रेस घाल, कुर्ता घाल, तशें घाल, साडी न्हेसोन येना. खंय म्हाजे कडेन सगळ्या कलरच्यो साडयो आसा बट पर्पल कलरचो बीन आय थिंक म्हाजे कडेन ड्रेस ना. बट बाकीचे सगळे कलरचे, थोडे कलरचे ड्रेस आसतले. साडयो जाल्यार म्हाजे कडेन सगळे कलरच्यो आसा. आतां पळोवया. लास्ट इयर बी तशेंच जालें. 2 म्हाजे कडेन ड्रेस नाशिल्ले 2 कलरचे. तेन्ना मागीर साडयो आशिल्ल्यो बट ड्रेस नाशिल्लो. तेन्ना बी हांव साडी न्हेसना म्हणपाक लागलो. मागीर हांव भलतेच कलर घालून गेल्लो. आतां पळोवया, नाल्यार हांव वतलें साडी न्हेसून. दांडियाक हांव खेळना, लोकांक पळोवपाक कलर घालून वचपाचें. हो धुमशान लोकां पांय बी माळून येता तरी एक बरें की थंय चपलां शूज जे आसा पळय ते काडून दांडिया खेळपाचे. ते जर घालून खेळपाचे आसले न्हू, हो उडल्यान घालून वयता. लोकांले बोटां बिटां चेपून येता आशिल्लो फोडून सारकी. धुमशान घालून येता थंय. आनी मागीर ताका पार्टनर जर कोणी मेळ्ळो तेज्या सारको जाल्यार जालेच तेन्ना लोक हेंच्या सायडीन उबी रावपाक भिता. सो चलात तर आपणा एप्पल शेक गरम जावपाक लागलो. गरम जालो. सो चलात तर मेळया फाल्यां आनी एक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करात. चलात मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. सोंपयलें रे. अशें करून कोण पिता चमच्यांनी.